सोनाली फोगाटाच्या मरणाची केस सीबीआयक दिवची म्हूण हरियाणा सरकारान नेट धरला। हरियाणाचो मुख्यमंत्री गोयच्या मुख्यमंत्र्याबरोबर फोनार उलयतना केस सीबीआयक दिवपाचेच उलयता। मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा आमचे पुलीस बरो तपास करता, आता मेरेन 5 जाणांक धरल्यात। और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सीबीआई के लिए देनी चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर भी उनकी रिक्वेस्ट रही तो केस सीबीआई के लिए देना चाहिए, तो हम जरूर इसके ऊपर सोचेंगे। गोयचे पुलिसेन केल्ल्या तपासाचो आता मेरेनचो एक्शन टेकन रिपोर्ट हरियाणा सरकाराक धाडप चल्ला। हमारा एंटी नार्कोटिक सेल यानी विजिलेंटली अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग खुद डीजीपी से मैं खुद लेने वाला। सोनाली फोगाटाच्या मरणाचे केसीचे निमतान कर्ली शेकाचो नेमको मालक कोण काय म्हूण इशू भायर सरला। पुलिसांनी धरिल्लो एडविन नुनीस मालकूच न्ही म्हूण म्हापसा जीएमएफसी कोर्टान एडविनाच्या आदोगादान दावो केल्लो। सोनाली फोगाटा बरोबर आशिल्ले सुनील पाल आणि सुखविंदर सिंगान पुलिसांक कितें जबाब दिला, कितें तपास जाला ते सगळे एक्शन टेकन रिपोर्टान नमूद आसा। हो रिपोर्ट हरियाणा पुलीस आणि सीएमाक वतलो। पुलीस सुत्रां सांगतात ते प्रमाण रिपोर्टात नमूद आशिल्ल्यो कांय गजाली अश्यो। सोनाली, सुधीर आणि सुखबीर रावताले त्या हॉटेलाचो रूम बॉय दत्तप्रसाद गांवकारान सुधीरा कडेन ड्रग्स दिल्ले। कर्ली शेकान ड्रग्स घेवन गेल्ले, थंयच्या मॅनेजमेंटाक ते ड्रग्स घेवन आयला म्हूण खबर आशिल्ले, तरी एंट्री दिली म्हूण तपासांत स्पश्ट जाला। शेकान उदकाचे बाटलेत ऑब्नेक्सियस सबस्टन्स घाले आणि ते उदक सोनालीक पिवयले। ते उदक पितकीच जाम जाल्ल्या सोनालीक पयलीं हॉटेल रुमात आणि मागीर होंजुणे हॉस्पिटलांत व्हेली, थंय तिका डेड म्हूण डिक्लेअर केली। सोनाली फोगाटाच्या मरणाचे प्रकरण सध्या तरी सरकाराच्या गळ्याक अडकला। पयलीं कार्डियाक अरेस्ट म्हूण केसी कडेन सिरियसली पळोवंक नाशिल्ले, उपरांत वेल्यान दबाव येतकीच हालचाली सुरू जाल्यो। आता केस सीबीआय कडेन दिवपाचो प्रेशर। गोयच्या पुलिसेच्या तपासाचो हरियाणा सरकार रिव्ह्यू घेवन गोयच्या सरकाराक कितें ते सांगतलो। मजगती गोयच्या दर्यादेगेवेले असले क्लब आणि शेक मूळ कोणाचे आणि चलयता कोण, होच मोठो प्रश्न कर्लिसा वेल्यान उपरासला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार।